नमस्कार येवकार तुमकां आमी सद्या ते म्हटल्यार बांबोळे आगशी हायवेचेर आनी बांबोळे कुर्सा कडल्यान मातसो फुडें देंवतूर आयल्या उपरांत हांगासर एक राती लॉरी ट्रक आहा तो पडलेलो आसा आनी ह्या ट्रकांतलो ड्रायव्हर आहा तो इंजर्ड जालो ताका राती शिफ्ट केल्लो आसा एक्झॅक्ट आमकां टायमींग कळोंक ना कितलो एक्सिडंट जालो बट लॉरींत ह्या कितें तरी शीट्स आशिल्ले पत्र्याचे टायप सो ते शीट्स रोल आहा ते सगळे रस्त्यार पडलेले आसा ताका लागून मडगांवच्यान जे पणजे येवपी लोक आहा त्या लोकांची मातशी प्रॉब्लम जाले कारण हायवेची एक लेन आहा ती बंद केल्ली आसा आनी सर्वीस रोड सद्या त्या लोकांक डायवर्ट केल्लो आसा सो अशा तरेन ही लॉरी आहा ती टनाचेर म्हाका दिसता आउट ऑफ कंट्रोल अशें जावंक शकता अजून म्हायती आमकां मेळोंक ना पुलीस आतां स्पॉटार आयिल्ले आसा आनी ही लॉरी आहा ती फूल 50 मिटर पयलीं फाटल्यान एक्सिडंट जालो थंयच्यान डॅश मारून डिवायडराक ती फुडें येवन पडलेली आसा आनी तेजे शीट्स रोल आहा ते नात म्हटल्यार 20-30 मिटर फुडें वचून एक सीट सेपरेट पडलेले आसा अशा प्रमाणात ट्रकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसाण जाल्लेलें आसा आनी जे हायवे आहा तो सद्या आतां जवळपास कितले पर्यंत हायवे सद्या बंद आसा म्हाका दिसता आनी एक वर तर लागतले आतां सद्या क्रेन तेंच्यान हाडलेला क्रेन आनी ट्रक हाडलेलो आहा तो शीट्स आहा ते त्या ट्रकान भरपाचें काम आतां चालू आसा आनी एके सायडीन पुलीस ट्राफीक डायवर्ट केल्लेली आसा आनी पुलीसूय हांगासर ट्राफीक सुरळीत जावपा खातीर काम करता आनी हो ट्रक जावन आसा तो MH46 हो ट्रक आहा तो म्हाका दिसता महाराष्ट्र MH46 मिन्स नवी मुंबयचो आसूं शकता कारण हो ट्रक शीट घेवन पणजेच्यान मडगांव सावडीन वतालो बट ड्रायव्हर आहा तो मातसो इंजर्ड जाल्ल्या कारणान ताका राती GMCत एडमीट केल्लो आसा स्टुडंटा खातीर बांबोळे हायवेच्यान रुपेश रावत।